Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्यू करतले ऑफ पेपर solution 4. Next MCQ. ABCD form a sentence. Identify the part of the sentence that has an error. If there is no error, select it. Same way ABCD हे एक sentence convert into 4 parts. आता खयच्या पार्टान एरर असा ओके तो फाइंड तुका हावेन बस सो सेंटेंस दिला द विलेज वॉज कंप्लीटली विप्ड इन द सुनामी ओके हे फोर तुमका A B C D ऑप्शन आणि नन ऑफ द अबाव तर नन ऑफ द अबाव सिलेक्ट करप ओके सो द विलेज वॉज कंप्लीटली विप्ड इन द सुनामी सो हांगासर एरर आसा सी ऑप्शनाकडे विप्ड आउट ओके हांगासर एड जातलो विप्ड आउट सो तुम्ही जर वर्ड्स रीड केले असेल तुमका खबर असतली की विप्ड आउट येता ओके सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन और तुमका डबल एल दिसता पळय थंयसर विल सो यू विल बी देयर ओके सो हांगा डबल सो हे अंडर क्वेश्चन टॅग येता ओके क्वेश्चन टॅग म्हटल्यार कितें आता तुमका हांगासर एक सेंटेंस दिला कॉमा आसा हांगा तुमका पळय क्वेश्चन टॅग म्हणजे कितें तुमका हांगा एक क्वेश्चन विचारपाक जाय यू विल बी कळ्ळें हेजो मिनिंग तू आसतलो यू विल बी देयर आसतलो नो हे तू विचारतलो सो ते आसतलो नो म्हणजे तू क्वेश्चन विचारतलो कळ्ळें हे सेंटेंस म्हटल्यार तू पळय यू विल बी देयर तू आसतलो थंय आसतलो नो हे तू मागीर परत एक क्वेश्चन विचारता तेका हे तुवें स्टार्टिंग विचारला तू आसतलो नो असो तू क्वेश्चन विचारता ओके सो हांगासर तू क्वेश्चन खंयच्या हितून विचारतलो ते ऑप्शनांतले तुका सिलेक्ट करूंक जाय विल यू हांगासर डबल एल म्हणजे कितें सांगलेलो विल मागीर वुड यू वोंट यू इजंट इट नन ऑफ द अबाव सो आता एक ह्या सेंटेन्सान याद दवरा जर सेंटेन्स पॉझिटिव्ह असले ते तुमकां नेगेटिव्ह करूंक जाय नेगेटिव्ह म्हणजे कितें नॉट वर्ड हांगासर येतलो कळ्ळें आता हितून नॉट वर्ड खंय आसा हांगा आनी हांगा सो हे दोन ऑप्शन तुमचे गेले जर तुमकां नॉट वर्ड हांगा आसलो जाल्यार तो हांगासर येवचो ना त्या टायमार असले वर्ड सोदूंक जाय म्हणजे नॉट नासलेले वर्ड जर नॉट ना जाल्यार तो नॉट हांगासर घालूंक जाय सो आता वोंट आनी इजंट सो तुमकां दिला कितें विल विलाचो कितें जातलो वोंट जातलो इजंट जावचो ना कित्याक इज आसलो जाल्यार इजंट जातलो विल आहा जाल्यार वोंट जातलो ओके सो हेजो करेक्ट ऑप्शन सी वोंट यू Next MCQ. Choose the alternative that is opposite in meaning to the underlined word. The court declare him innocent. So कोर्टान जे डिसिजन आसा ते अनाउंस केले आणि तेका डिक्लेअर केलो एज अ इनोसंट म्हणून ओके सो तुमकां सांगला ऑपोजिट इन मिनिंग सो इनोसंटाचो मिनिंग सादो भोळो ह्यो हांवें तुमकां ऑलरेडी तर मिनिंग एक्सप्लेन केला ओके सो तुका ऑपोजिट सांगला फ्री गिल्टी वीक इलिगल नन ऑफ द अबव सो इनोसंट म्हटल्यार सादो आणि ऑपोजिट तेजे कितें जातलो कितें तरी मिस्टेक केले आसतली ओके सो हितूंतलो जो करेक्ट ऑप्शन आसा तो गिल्टी ओके सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन सी नेक्स्ट MCQ given below are four parts of sentence rearrange the parts to form a meaningful sentence okay so again four parts an एक sentence divide केला सो आता हांगासर ऑप्शन दिला जस्ट नाव हांवें तुमकां एक्सप्लेन केल्ले कशे तरेन तुमी हांगासर प्लेस करतले हे जे पार्ट्स आसा ते आनी एक सेंटेन्स मिनिंगफुल हे तुम्ही तयार करपाक जाय ओके सो आता हितून आयडेंटिफाय कशे करतले ओके सो आता हांगासर पळय एक डायरेक्टली एक वे दाखयता तितून तुम्ही इजिली आयडेंटिफाय करूंक शकतले सो अशे टाइप जर तुमकां रिअरेंज सेंटेन्स करपाक जर क्वेश्चन येयले जाल्यार ते तुमकां आयडेंटिफाय करूंक कळटले आता हांगासर सेंटेन्सान पळय ए पार्टान ऑल्दो द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर हो एक पार्ट बी टू इन्फ्लुअन्स द वेस्टर्न थॉट सी लॅटिन कंटिन्यूड डी टूक प्लेस इन द 5th century सो हे जे ऑप्शन्स हांगासर दिले ओके सो हांगासर तुम्ही मिनिंगफुल एक सेंटेन्स तयार करतले हे अशे अल्फाबेट अरेंज करून हितूनले खंयचे तरी ओके सो आता एक वे सांगता तुमकां आता सपोज ऑल्दो हो ऑल्दो जो वर्ड जो आसा पळय ओके सो ही जी जर तुम्ही ग्रॅमर अंडर जर याद आसा ओके जर जाल्यार तुमकां डू एज डायरेक्टेड अंडर जी सेंटेन्स आसा एज सून एज नो सुनर ओके हे जे वर्ड्स आसता पळय हे बिगिनिंगूच आसता एज सून एज जाय जाल्यार तुम्ही नोट डावन करून दवरात एज सून एज ह्यो सदांच स्टार्टिंग वर्ड येतलो नो सुनर आसतलो ओके मागीर नेक्स्ट हार्डली ओके हार्डली हॅड नेक्स्ट इन्स्पायर्ड ऑफ एनी ऑल्दो ओके हे जे वर्ड्स आसात पळय हे इन द बिगिनिंग चडशे सेंटेन्सान येतात ओके सो हितून ऑल्दो जो आसा पळय ह्यो हो इन द बिगिनिंगूच आसतलो
ओके, सो जर तुम्ही ऑप्शनान पळोवंक गेले जाल्यार ए अल्फाबेट हांगा आसा. सो तुमकां हांवेन सांगले ऑल्दो ह्यो बिगिनींग आसतलो. सो ए हांगा एकूच कडेन आसा पळय स्टार्टींग. सो हेजे जे सेंटेन्स जातले हांगासर हे जे अरेंजमेंट केला ते ओके ते करेक्ट आसतले पळय. ऑल्दो द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर डी रोमन एम्पायर टूक प्लेस इन द 5th century. नेक्स्ट सी लॅटिन कंटिन्यूड आणि बी टू इन्फ्लुअन्स वेस्टर्न थॉट. ओके, सो अशा तरेन वेन तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक शकता. सो हांवेन तुमकां जस्ट नाव जे वर्ड सांगले ऑल्दो, इन्स्पायर्ड ऑफ, हार्डली हॅड, मागीर एज सून एज, नो सुनर. ओके, हे जे वर्ड्स आसा ते बिगिनींग आसतले. सो हेजे वयरसून तुमकां डायरेक्टली सेंटेन्स आयडेंटिफाय करपाक जातली. ओके, सो हेजो करेक्ट ऑप्शन आसा तो ए. सो अशा तरेन आमी 10 MCQs जे आसा इंग्लिश ग्रामर अंडर जे ह्या पेपर सोल्युशनान आसले ते आमी सॉल्व केल्या. आता नेक्स्ट जो आसा न्यूमेरिकल एबिलिटी अंडर जे 10 MCQs आसा ते सॉल्व करतले. ओके, थँक्यू.